सध्या हांगासर भारतीय जनता पार्टीक एंटी इन्कम्बन्सी खूब जाल्ली आहा. लोक नाराज आहा. म्हारगायेच्या बाबतीन म्हणत वा बाकीच्या सगळेच बाबतीन. सरकार उलयता पण प्रत्यक्षान काम करिना. उलयता लोकांचे कान सादैता हांव म्हणटा. म्हणजे आमी एक म्युझिक आयकता आनी बरें गाणें म्हटलें म्हणटा, बरें म्युझिक जालें म्हणटा. पूण तें तरी प्रत्यक्षान म्युझिक आसता. म्हणजे परतून आमी जर ती रिप्ले केली जाल्यार आसता. पण हांगासर कितें जाल्लें आहा, सरकार खाली बोलबच्चनगिरी करता. हेच्या भायर प्रत्यक्षान कांय करिना. हें लोकांकूय जाणवल्या. जेन्ना तूं निवडून येता तुज्या भितर ती कुवत आसपाक जाय, की सरकार जर ऑपोजिशनान सुद्दां आहा, हांव रुलिंगान आसलों. हांव रुलिंगान आसतना हांव स्वता सरकारा कडेन झगडोन कांय गोश्टी जायना ते झगडोन करून घेतालो. म्हणजे झगडोन इन सेन्स जे प्रखर मुद्दे मांडप, विधानसभेन मांडप किंवा सरकारा फुड्यान मांडप, मंत्र्या फुड्यान मांडप आनी म्हजी खुबशीं कामां त्या टायमार केल्लीं आहा. हांव सत्तेन आसलो तेन्ना. पण सत्तेन आसलो सुद्दां म्हणून तुका एकदां कशें आसता, आमदार मंत्र्यांचेर सरकाराचेर खूब लोड आसता. ते आपआपलें जें आसता काम हें परते परते तांकां सांगप आनी तें करून घेवप आसता. आयज हांगासरलो जो आमदार आहा हो खंयच केन्ना थिवेकारांचें काम करताना दिसलेलो ना. लोक हांगासरल्या आमदाराक, थिवेच्या आमदाराक आनी जो मंत्री आहा खास करून, तेका कंटाळ्ळे आहा, म्हणजे विटलेले आहा. आमदार आसून नासून सारको. सो हेका लागून लोकांक परिवर्तन जाय, लोकांक चेंज जाय थिवेन. सो ह्या चेंज करपाक लागून लोक एकदम तयारेन रावल्ले आहा. हांवें पयलींच्या पेक्षा म्हणजे 12 जे भाशेन लोक तयारीन आसले तेका घरा धाडपाक, जे 17 म्हाका दिसलें ना वो 22 म्हाका दिसलें ना, पण आयच्या टायमार हांव सांगता तुका, जे म्हजे पोरणे लोक आसले, पयलींचे लोक आसले, ते लोक आयज एक्टिव्ह जाल्ले आहा. प्लस आनीक जायते लोक आहा जेंका दिसता की थिवेन आसून नासून आमी सारके कांयच ना कशें. ह्या लोकांक दिसता की आयज हांगासर परिवर्तन जावपाक जाय आनी परिवर्तन घडोवपाक येन्नाच तर लोकांनी तयारी केल्ली आहा.